इक्वल टक्कर आमच्या चले भुरग्यांक दिता हय की ना. आतांचो काळ असो आसा की चलयो भुरग्यो सगळ्या फिल्डांत फुडें सरल्या आनी मेन म्हणटा तें हें शक्य आसा जेन्ना तुमकां एक बरें जेन्ना शिक्षण मेळटा. शिक्षण म्हणटा तें एड्युकेशन म्हणटा तें एक म्हत्वाचे घटक, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तुमचें तर एक पर्सनॅलिटी व्यक्तिमत्व तर तुमकां बरेपैकी डेव्हलप करपाक जाय जाल्यार शिक्षण म्हणटा तें अत्यंत गरज आसा. आतांच्या काळ आतां असो काळ आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सोशल मिडियाचो काळ आसा, एवरीथींग इज डिजिटलायझेशन. आतांच्या काळांत तर मनीस तर शिकिल्लो ना, शिक्षीत ना जाल्यार थोडो फाटल्यान उरतलो. आनी जे भुरगे बरे शिकिल्ले आसा ते सदांच फुडें पावता, बरेपैकी तांकां नोकरी म्हणा, धंदो करपाक संदी म्हणा आनी त्या त्या प्रमाणे तशी तशी दर्जा मेळटा. सो भुरग्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की आनी पालक आनी शिक्षक आनी हे आमी त्रिवेणी संगम म्हणटा, पालक शिक्षक आनी आमची भुरगीं स्टुडंट्स. सो हांचो त्रिवेणी संगमा खातीर जेन्ना ही एकत्र येवन जेन्ना भुरगीं त्या पैकी भुरगीं फुडें सरता ताजो श्रेय कोणाक वता. एक म्हणटा ते पालकाक, कित्याक घरच्यान ती सुरू करता, सुरवात घरच्यान जाता, आवय बापाय कडल्यान जाता आनी मागीर तुमी जेन्ना स्कुलान येता तुमची आवय बापूय तुमचे शिक्षक आसता. सो ज्या तरेन तुमी मान सन्मान तुमच्या आवय बापायक दिता घरान आनी दिवपाक जाय आनी केन्नाच विसरपाक जायना. जो आशिर्वाद तुमी तांचे कडल्यान घेता तो तुमकां आयुश्यभर फुडें आशिर्वाद तुमकां आयुश्यभर तो पुरो. 4 वर्सांक तुमकां सेगीत 100% रिजल्ट मेळिल्लो आसा तुमच्या स्कुलाक. आनी हे कशें शक्य जाता जेन्ना तुमचो एक लिडर स्ट्रॉंग आसता, कॅप्टन ऑफ द शिप आमी म्हणटा स्ट्रॉंग आसता आनी ती ज्या तरेन अडवायस करता, ज्या तरेन मार्गदर्शन करता आपल्या टिचरांक, आपल्या भुरग्यांक, म्हणून हे रिजल्ट मेळटा. म्हणजे तुमच्या सगळ्या टिचरीचे, तुमच्या हेडमिस्ट्रेसाचे एकच मुद्दो आनी एकच हेतू की आमची भुरगीं, ग्रामीण भागाची भुरगीं खंयच्याच दृश्टीन ती सफर जावपाक जायना. तांकां बरेपैकी एड्युकेशन मेळपाक जाय जशें शहराच्या स्कुलांनी जीएचएस आसूनी, माध्यमीक विद्यालय आसूनी की प्रायमरी आसूनी की फुडली हायर सेकंडरी आसूनी, सगळे थंय थंय कशे फॅसिलिटीज मेळटात त्योच फॅसिलिटीज आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. बरेपैकी स्मार्ट टीव्ही आसूनी, स्मार्ट बोर्ड आसूनी, बरेपैकी डेव्हलप लॅबॉरेटरीज, क्लासरूम्स जे. आनी हें म्हाका खूब आज वायट दिसता की इतलो बरो फेलिसिटेशनाचो प्रोग्राम पण तुमच्या स्कुलाक एक बरो हॉल ना. सो आमच्या तुमच्या हेडमिस्ट्रेसान सांगिल्लें आसा की प्रपोजल मूव केल्लें आसा ही बाजूची जी बिल्डींग आसा ताज्या खातीर. सो आतां म्हजो एकच म्हजे तकलेन आसतलें की जाता तितले बेगीन तुमकां ही बिल्डींग बांदून दिवपाक, तुमकां एक बरेपैकी हॉल बांदून दिवपाक, तुमकां जशें तुमचे फंक्शन जाता कितें जाता ते तुमी फाल्यां थंय करपाक शकता. आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू चेंज विथ द टायम्स म्हणटा तशें. आतां टायम हॅज चेंज आनी ह्याच प्रमाणे आमी आमच्या भुरग्यांक तर फुडें काडपाक जाय. आमची ही स्कुलाची ही स्ट्रॉंग नीव आसपाक जाय भुरग्यांक. आनी आतांच्यान ती जेन्ना जी 10चे मार्क्स घेवन, 12चे मार्क्स घेवन, 10चे 90% मेळ्ळे म्हणून आमी लॅक्स आसपाक शकना. 10 नंतर आतां नीटा शिवाय सगळ्यो एक्झामी बरेपैकी तर तुमकां पोस्ट जाय जाल्यार नीट एक्झाम आन्सर करची पडटा. सो इट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. एड्युकेशन आमी शिकत रावता. आतां पसून म्हजें शिक्षण जालें पण हांव अजून शिकता. आमकां असेंब्लीन तर उलोवपाक जाय, आमचे मुद्दे मांडपाक जाय, आमकां शिकपाक लागता. बेश्टे थंय वचून उबे रावन आमी उलोवपाक शकना. आमकां प्रत्येक सब्जेक्टाचो अभ्यास करचो पडटा. म्हणजे हे शिक्षण म्हणून आसा न्ही, एड्युकेशन हे डायरेक्ट आतां आसूनी की आमी आमचे सारखे इनडायरेक्ट आसूनी, पण हे इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हांवूय तुमचे बरोबर तुमच्या वयाचे आसतना कोणाक स्कुलाक वचपाक आवडटालें, म्हाका तरी आवडनाशिल्लें. कंटाळो येतालो सकाळी उठून स्कुलाक वचप. पण तुमकां तर एक बरी जेन्ना एक टिचर मेळटा आनी अशी टिचरी मेळटा की आमी बी टिचरांनी बी समजोवपाक जाय आनी भुरग्यांनी समजून घेवपाक जाय आनी पालकांनी बी की आमी जे एड्युकेशन आसा इट शुडंट बी बुक वॉर्म नॉलेज. तुमकां शिकयता की हें हाजें कारण कितें. बेश्टे रट्टा मारली की तुमी आज शिकले फाल्यां विसरतली. पण तुमी तर अंडरस्टँड करून तर तो सब्जेक्ट शिकली, जे कितें तुमकां टीचर शिकयता आनी बरी एक्झाम्पल्स दिवन तर तुमी टीचर्स प्रत्येक एक सब्जेक्ट बरेपैकी शिकयता. म्हणून आमी म्हणटात न्ही, देर आर
गुड टीचर्स अँड देर आर बेटर टीचर्स म्हणून. तसे जेन्ना एक टीचर बरेपैकी एक्झाम्पल्स दिवन बरेपैकी एन्जॉय करून आणि भुरग्यांकूय ते एंटरटेनमेंट मातसो दिवन जेन्ना शिकयतात आणि इट डजंट मेक लायक अ सामके टॉर्चर म्हणटा जशें की ना तूं रट्टा मार तूं फाल्यां म्हणल्यार ते विसरतलो. जेन्ना तूं अंडरस्टँड जावन एक सब्जेक्ट शिकता तूं केन्ना आयुश्यभर तो टॉपिक विसरपाना. सो तुम्ही ते बरे इंटरेस्ट घेवन टॉपिक शिकात आणि उमेदीन सकाळी सकाळी उठून स्कुला वचा की आज आपण कितें तरी नवं शिकतलो म्हणून. आणि जेन्ना तुम्ही ते ध्येय घेतले आणि ते मनात घेतले की आपण स्कुला वता कित्याक आपल्याक एक आपलो ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. फक्त बुक वर्म नॉलेज न्ही, आपण आपली बुकांतली शिकयता ते शिकतलो, लायब्ररीन बुकां आसा तातेय शिकतले, आमकां कितें टीचर्स ऑपॉर्च्युनिटी दिता डिबेट्स करपाक, लेक्चर्स करपाक, कितें राउंड टेबल मिटींग घेवन तुम्ही अशें चर्चा करपाक शकता अबाउट वेरियस टॉपिक्स जे जगभर चल्ल्या ताजी नॉलेज तुमकां आसपाक जाय. कंपाउंड वॉल बांदून दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. तुमचो जो कितें स्कूल ग्राउंड आसा किंवा म्हणल्यार जागो आसा म्हाका दाखयात. आय विल मेक अ प्ले ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन. आणि जे वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर आमचो प्रयत्न आसा की आमच्या भुरग्यांक अशेंच फुडें व्हरपाचें. तुम्ही खूब बरेपैकी शिकात, तुमकां बरेपैकी एक हेडमिस्ट्रेस मेळिल्ली आसा, बरेपैकी तुमकां टीचर्स मेळिल्ल्यो आसा, ताचो मॅक्सिमम फायदो घेयात आणि तुम्ही मेक देम प्राऊड, मेक युअर स्कूल प्राऊड की फाल्यां तुम्ही फुडें वचून जे बरेपैकी खंयची नोकरी लायतली, तुम्ही आपल्या पांयाचेर उबी रावतली तेन्ना फायनली सगळ्याक याद उरतली आणि की तुम्ही जीएचएस दाव्याचे भुरगे म्हणून. आणि अशेंच शिकून खूब वयर सरात. जशें आमचे स्वामी विवेकानंदान सांगिल्ले, द पॉवर इज विदीन यू. कळ्ळी? सो यू कॅन अचीव पॉवर तुमच्या भितर आसा. So you can achieve anything and everything because the power is within you. So you have to only arise, awake and do everything and not stop till you achieve what you have put your mind to. परत एकदा तुमका खूप खूप शुभेच्छा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.